देवाच्या इतिहासावेले वाचप. पेद्रू इकरा बाराबोर उबो रावलो आनी व्हडल्यान असो उलयलो. जुदेवानो आनी जेरुजाल्यांत वस्तेक आसलोल्यांनो, हें जाणो जायात आनी हांव सांगतां ताका चीत दियात. देवान तुमचे मदें नाजारेतचो जेजू आपणाक मानवलोलो मनीस म्हूण दाखयलो. तो तुमचे मदें आसलो तेन्ना ताचे उद्देशी देवान ओचोऱ्यां आनी विस्मितां आनी खुणां केली. ही सगळी खबर तुमी जाणात. आपले थारायलोले येवजणे प्रमाणे सगळे आदी फुडेंच जाणा जावन देवान जेजूक तुमचे आदीन केलो आनी समोर नासलोल्या मनशा उद्देशी तुमी ताका खुर्सार खिळावन जिवेशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाच्या बानपासांतलो सोडून पुनर्जीवन केलो. कित्याक मरणान ताका आपल्या चपक्यान धरून केन्नाच घडोवंक नजो आसलें. तो ताचे विशीं दावीद अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच हालोना. देखून म्हजें काळीज उल्लासता, म्हजो आत्मो मुरगडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्तायेन सुस्त जातोली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो नरकान सांडचो नाय आनी तुज्या विस्वासी भक्ताक फोंडांत कुसूंक दिवचो नाय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमकां खात्रीन सांगूं येता की दावीद आमचो पोरजापती मेलो आनी ताका पुरयलो आनी ताची समाधी आयच्या दिसा पर्यान आमचे मदें आसा. पूण प्रवादी जावन देवान आपणाक आपल्या सोंस्तीच्या एकल्याक आपल्या सिंहासनार बसयतलो म्हूण सोपूत घेवन उतर दिल्लें म्हूण तो जाणा आसलो. देखून ताणें अभिषिक्ताचें पुनर्जीवनपण आदी फुडेंच पळयलें आनी पोरगोट केलें. देवान नरकान सांडूंक ना तो होच. देवान फोंडांत कुसूंक दिवंक ना ती कूड हाचीच. ह्या जेजूक देवान पुनर्जीवन केलो आनी आमी सगळ्या ताच्या पुनर्जीवनपणाची गोवाय. देवाच्या उजव्या हातान ताका आतां वयर उबारलो. देखून बासायलोलो पवित्र आत्मो ताणें बापा कडलो घेतलो आनी आमचेर घालो. तुमी पळयतात आनी आयकतात तेंच. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ले देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सर्वेस्परा तूंच म्हजो दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजणें तुजेच आदी राखून दवरलाय. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पर म्हाका बूट दिता, देखून हांव ताका दिनवासता. रातचे पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूट दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच हालोना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. देखून म्हजें काळीज उल्लासता, म्हजो आत्मो मुरगडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्तायेन सुस्त जातोली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो न्हय आनी तुज्या विशीं विस्वासी भक्ताक फोंडांत उरूंक दिवचो न्हय. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय.
तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भोरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब: म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरण येता. उद्गार: सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्परान घोडिल्लो दीस हो. संतोशी आनी आनंद बरी जावया. सर्वेस्पराक जोय. मातयो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. त्यो ओस्तोऱ्यो भिवन भिवन आनी व्हड खुशालकायेन वोगत मोडीन आसतना समाधी सोरशिल्लो कोडसोरून धांवन धांवन ताच्या शिसान कोळीत करूंक गेल्यो आनी अवचितूच जेजू तांकां मेळूंक आयलो. ताणें म्हणलें, नमान तुमकां. आनी ताणें लागीं सरून आनी ताचे मुखार सोरपोटून ताचे पांय दवरले. तेन्ना जेजून तांकां म्हणलें, भिवू नाकात. वचून म्हज्या भावांक गालिल्यांक वचात म्हूण सांगात, थंय ते म्हाका देखतले. त्यो वेतूच चौकीदारांतल्या थोड्यांनी शारांत येवन घडलेलें तितलेंय मुखेल यादनिकात कोळीत केलें. आतां ह्यांनी जाणट्या बरोबर जमात करून एक थाराव घेतलो आनी सिपायांक खूब दुडू दिवन म्हणलें, तुमी लोकांक अशें सांगात, आमी न्हिदलोले आसतना ताचे शीस रात्यान येवन ताका चोरयान घेवन गेले आनी हे बी राजपालाच्या कानार पडत आमी ताका समजतले आनी तुमचेर कांयच जोड येयनाशें करतले. शिपायाने दुडू घेतले आनी शिकयलेले प्रमाणे केलें आनी ही खबर जुदेवा मदें आयचो दीस पर्यंत चलत आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल. सैनिकांनी पयशे घेतले आनी आपणाक शिकयलेले प्रमाणे केले. नियाणा कादार. सोत उलोवपी आनी स्वताक गोवाय दिवपी मनशां आयच्या समाजान आसात. ही मनशां जायते आपल्या जिवितांत सोंसतात. थोडे पावट सोत उलयल्यांत देखून कांय मनशां ताची दुस्मानां जातल्यांत. आयचे शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा जेन्ना जेजूचे समाधी सोरशी कांय ओस्तोऱ्यो आयल्यो तेन्ना त्यो ओस्तोऱ्यो भिवूंक आयलेल्यो. जेजूची मेलोली कूड पळोवंक पूण खुशालकायेन भरली, कित्याक पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक ती पळोवंक पावली. ती धांवन धांवन वेळ लायनासतना जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे सोत ताच्या शिसांक सांगूंक गेली. शिपायांनी ताच्या पुनर्जीवनपणाचो खबर यादनिकांक कोळीत केली. जुडासान जेजूक घात करून पोरजेच्या फुडाऱ्याच्या हातान घातलेलो, पोरजेच्या मुखार उबो केल्लो. पिलातान आपले हात धुवून जेजूक खुर्सायेर खिळावंक जुदेव लोकांच्या आदीन केलो. एकाच उतरान जेजूक कायद्या आड आनी फोटिंगपणान जिवेशी मारलोलो आनी आतां ताचे पुनर्जीवनपणाचे सोत लिपोवंक सोदतात. शिपायांनी दुडू घेतले आनी शिकयलेले प्रमाणे केलें. कितें केलें? दुडू घेतले आनी जेजूच्या शिश्यांनी येवन ताची कूड चोरून घेवन गेले म्हूण सांगलें. दुडू आमकां मेळटोच आमी बदलता. फोटी खबर सोत म्हूण सांगूंक आमी फुडें सरता. थोडे पावट आमचे फोटीक लागून दुसरी मनशां त्रासान पडटात. मागणें. शिपायां भाशेन न्हय पूण त्या ओस्तोऱ्या भाशेन स्वतान चलूंक आमचेशी तूं राव जेजू.